नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. जानेवारी 2026 ते आतां मेरेन जाल्ल्या अपघातांत 66 जाणांक आयलें मरण. दर तिसऱ्या दिसा वता एकल्याचो बळी, जाल्यार 80% जाला दुचाकी अपघात. गोंयांत वाडटात चलयेचेर लैंगीक अत्याचारांच्यो घडणुको. फातोड्या स्केटिंग प्रशिक्षकान केलो नेणटे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार. दुबाविताक पुलिसांनी केलो अटक. बाणावले एका विलात सुरयेचो धाक दाखोवन एका डॉक्टराक लुटपाचो धक्कादायक प्रकार आयला उक्ताडार. सुमार 1.5 लाखांचो म्हाल केलो लंपस. अनवळख्या चोरा आड पुलीस स्टेशनात कागाळ केली नोंद. गोंयांत जोडपी बायलांचे टक्केवारीत वाड. विविध मळार नोकरी वेवसाय करपी बायलांच्या प्रमाणात 1.3% वाड. केंद्रीय सांख्यिकी आनी अंमलबजावणी खात्याच्या कार्यशक्ती सर्वेक्षण अहवालांतल्यान म्हायती मुखार. फोंड्या पोट वेंचणूक उच्च न्यायालयान केली रद्द. वेंचणूक आयोगा सयत पोट वेंचणुकेच्या उमेदवारांक धपको. मतदानाच्या 16 वरां पयलीं उच्च न्यायालयाचो इतिहासीक निकाल. आनी निमणे वेळार फोंड्या पोट वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर केले उतरांचे फार. जाल्यार खुद्द मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणटात न्यायालयाचो निकाल धक्को दिवपासारको. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत दिसान दीस अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. 35 वरां भितर एका मनशाक मरण येता. जानेवारी ते आतां मेरेन 66 जाणांक मरण आयलां. तातूंतले 80% दुचाकी अपघाता कडेन संबंदीत आसात. येरादारी खात्यान उपाय येवजण केली तरी लोकांची निश्काळजीपणा, वेगान वचप आनी रस्त्यांची बिकट स्थितीक लागून अपघातांचो आंकडो उणो जायना. पळयात पुराय बातमी. गोंयांतल्या अपघातांचो आंकडो उणो करपा खातीर येरादारी खात्यान वेगवेगळे उपाय येवजण केल्यो तरी अपघाताचो आंकडो नियंत्रणात हाडपाक ह्यो येवजण्यो उणो पडल्यात हें स्पश्ट जालां. गोंयांत 1 जानेवारी ते 8 एप्रिल ह्या काळात 64 भिरांकूळ अपघात जालेत. तातूंत 66 जाणांक मरण आयलां. ही आंकडेवारी पळयल्यार गोंयांत दर 35 वरांनी एका मनशाक मरण येता हें स्पश्ट जाता. गोंय पुलीस येरादारी खात्या कडल्यान मेळिल्ले आंकडेवारी प्रमाण अंदू 1 जानेवारी ते आतां मेरेन रस्त्यार जाल्ल्या अपघातांत मरण आयिल्ल्या मदीं 80% लोकांचो बळी दुचाकी अपघाता लागून गेला आनी ह्या काळात वट्ट 48 जाणांक मरण आयलां. हातूंत 42 दुचाकी चालक आनी 6 दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्ल्यांक मरण आयलां. जाल्यार 60 जाणांक हेर वाहनांक लागून जीव वगडोवचो पडलो. तशेंच 5 पदचारी, 3 प्रवासी, 2 सायकल आनी एकल्याक हेर मार्गांनी मरण आयलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फातोडा पुलीस स्टेशनाच्या वाठारात स्केटिंग प्रशिक्षकान नेणटे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपाची घडणूक घडल्या. पुलिसांनी पॉक्सो गोंय बाल संरक्षण कायदो आनी BNS खाला गुन्यांव हे प्रकरण नोंद करून ह्या प्रकरणात 23 वर्सां पिरायेच्या दुबाविताक अटक केल्या. दक्षिण गोंयांत नेणट्या भुरग्यांचे लैंगीक अत्याचाराचे प्रकरण वाडत आसात. मायणा कुट्टरीतल्या नेणटे चलयेचेर लैंगीक छळ केल्या प्रकरणा वांगडाच आता फातोड्या पुलीस स्टेशनाच्या वाठारात स्केटिंग प्रशिक्षकान नेणटे चलयेचेर लैंगीक छळ केल्याचे प्रकरण उक्ताडार आयला. फोंड्या पोट वेंचणुकेच्या मतदानाक मोजकीच कांय वरां उरिल्लीं आसतना उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान फोंड्या पोट वेंचणूकूच रद्द केली. सध्या विधानसभेचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपपा खातीर 1 वर्साचो वेळ आशिल्ल्याचे नमूद करीत फोंड्याची पोट वेंचणूक रद्द करची हे खातीर याचिका दाखल केल्ली. ताचेर दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत वेंचणूक रद्द करपाचो आदेश दिलो. बिरेस्तारा 9 एप्रिलाक फोंड्या पोट वेंचणुके खातीर मतदान जावपाचें आशिल्लें. सगळी यंत्रणा सज्ज जाल्ली. वेंचणुकेत भाजपा वतीन रितेश नायक, काँग्रेस पक्षा वतीन केतन भाटीकार जाल्यार आप पक्षा वतीन गितेश नायक हे उमेदवार रिंगणात आशिल्ले. हे वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सगळ्या पक्षांनी फाटल्या कांय दिसांच्यान घाम गाळून प्रचार केल्लो. पोस्टल मतदान लेगीत जाल्ले. घराघरात प्रचार, बसका आनी जाहीर सभा वरवीं उमेदवारांनी प्रचार केल्लो.
आप आणि भाजपाच्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर केंद्रीय फुडारी लेगीत आयिल्ले. बिरेस्तारा वेंचणूक आशिल्ल्यान जिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाला मंगळारच्यान तयारेक सुरवात केल्ली. वेंचणुकेक लागपी सगळे सामान घेवन संबंधीत अधिकारी फोंड्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या बुथांचेर लेगीत पाविल्ले. मात वेंचणुकेक मोजकीच वरां आसतनाच उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ही वेंचणूक रद्द केली. सध्या विधानसभेचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपपा खातीर 1 वर्साचो वेळ आशिल्ल्याचे नमूद करीत फोंड्याची पोटवेंचणूक रद्द करची हे खातीर याचिका दाखल केली. ताचेर दोनूय वटेनचे युक्तिवाद आयकून घेतले उपरांत वेंचणूक रद्द करपाचो आदेश दिलो. न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक लागून आता उमेदवारांक धपको बसला. पिटिशनाची फायल जाल्ली 2 ही हांचेर ग्रावंड कितें आशिल्लो की जर आतां इलेक्शन जाली ताचे उपरांत जर नवो MLA जातलो ताका 1 वर्सा परस कमी टेन्युअर मेळटलो एज एन MLA. आनी एक रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्टाचें एक सेक्शन आसा, सेक्शन 151A. त्या बेजिसाचेर पिटिशनराचें म्हणणें आशिल्लें की ताका 1 वर्स मेळना, हाज्या कारणान इलेक्शन कमिशन इलेक्शन घेवंक शकना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी ते एक बॉम्बे हायकोर्टाचो नागपूर बेंचाचो जजमेंट आसा त्या केसीचेर रिलायन्स करून ते म्हणटाले की ही इलेक्शन कॅन्सल कर. सो हायकोर्टान तांचें म्हणणें मान्य केलें आनी ती इलेक्शनां कॅन्सल केल्या ऑन द ग्रावंड दॅट नवो इलेक्ट जाल्लो MLA 1 वर्सा परस कमी टर्म मेळटा. ह्या ग्रावंडाचेरूच तें इलेक्शन नोटिफिकेशन कॅन्सल केलां. सो इलेक्शन कमिशनान फोर्सफुली स्टे मागिल्ली पण कोर्टान तांकां स्टे दिवना. कोर्टान म्हणलें की आमी ऑलरेडी डेक्लेरेशन दिलां की ही इलेक्शनां आनी इलेक्शन नोटिफिकेशन हें इलिगल आसा म्हणून. आनी त्या बेजिसाचेर आमी आतां हें फायंडींग आमी दिलें आसतना आमी ती इलेक्शनां जावपाक दिवंक शकना आनी ताका लागून तो स्टे सुद्दां कोर्टान रिफ्यूज केलो. Stay, we had asked for the stay because we are appearing for ECI. So we had asked for stay of the impugn order for a period of 2 weeks, which is also rejected by the court. Thank you. So election आनी जावचें ना म्हणटा तुमी फोंड्या? Election Indefinitely. फाल्यांचे इलेक्शन आतां केल्लें तें नोटिफिकेशन कॅन्सल केलां. सो आनी इलेक्शन जावचें ना बिकॉज बाय दीस ऑर्डर नाव ECI will have to go to by this order, ne? Only because of section 151? Yes, 151A ते म्हणटात की पिरियड लेस आसा म्हणून तेका लागून इलेक्शन घेवप सारकें न्हय, तेका लागून तेंच्यांनी ते इम्प्यून नोटिफिकेशन कॅन्सल केलें. So period 10 महिने वयर आसा, कितलें आसपाक ना इनफॅक्ट फ्रॉम द आमचे आर्ग्युमेंट्स आसले की फ्रॉम द डेट ऑफ वेकन्सी दॅट इज फ्रॉम दी ऑक्टोबर जेन्ना एक्स MLA भायर पडलो पळय थंयच्यातल्यान 13 महिने 14 महिने आसा. बट देन दे हॅव नॉट कन्सिडर्ड दॅट. बट दे हॅव सेड दॅट दी फ्रॉम द डेट ऑफ कावंटींग दॅट इज दी इलेक्शन न्यू मेंबर पळय अपॉयंट जातलो थंयच्यातल्यान 1 वर्स आसपाक जाय अशें तेंचें. सो वील गो थ्रू दी ऑर्डर एंड देन वील लेट यू. See, I'm just going to the lawyer to study, understand the whole scenario. On the face of it, I can only say that this is an absolute conspiracy of the BJP and the Congress party to get this election cancelled. One of the reasons I would say that, why the Congress, who was an interested party and who was contesting the election, did not intervene and press for the election to go ahead. ओके, सो तेंच्यांनी हे केला म्हणटा तुमी काँग्रेसीन आनी BJPन मुद्दाम? But 100%. why BJP will do this? Because they're going to lose. That's why. Their fear was that. But they have brought so many leaders from So central. what? For them it is a big natak, no? They have to show, no, So that it we are was not just in a it. drama from BJP side. So We are not in it. आनी काँग्रेसीचे कितें म्हणटा तुमी? काँग्रेसीन कित्याक हे करूंक ना म्हणटा तुमी? Congress is supposed to be setting with whatever the BJP wants. Congress is fighting with BJP. बट कोर्ट वर्डिक आयला. Everybody talks this. Tell me, my question is simple. I have intervened. My party has not contested. Yet I have intervened to see that the election process goes on. Why is the Congress not affected? What does the government say on this matter? So silent. फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी प्रतिक्रिया दिल्या. ती आयकात. एक संपादक म्हणून आनी लोकशाहीचो एक निरीक्षक म्हणून हांव ह्या निर्णयाचेर खर टिका करता. इतल्या खातीर जेन्ना हायकोर्टा मुखार हो जेन्ना इशू सगळ्यान पयलीं आयलो म्हजे कोतान ताबडतोब 2 दिसां भितर ह्या प्रश्नाचेर निर्णय जावपाक जाय आशिल्लो. कारण सगळी यंत्रणा वापरल्या, खर्च जाला, उमेदवाराक खर्च आसता आनी तो इतलो खर्च जातकीर अक्षरशः फाल्यां कावंटींग, फाल्यां वोटींग तेन्ना तुमी आज इलेक्शन रद्द करतात हो निर्णय चुकीचो. आनी म्हाका दिसता लोकांक
खूब त्रासदायक ठरपी, लोकांक खर्चाक घालपी, सरकाराक खर्चाक घालपी असो हो निर्णय. नंबर 1. नंबर 2, हांव गव्हर्मेंटाचेर टिका करून दिसता म्हाका, कारण गव्हर्मेंटान सामकी अशी एक दाखयली पळय करपी एक भुमिका घेतली. गव्हर्मेंटान एक सुस्पश्ट भुमिका घेवन लोकां मुखार येवपाक जाय आशिल्लें. तांकां इलेक्शन जाय काय इलेक्शन नाका, कारण सरकाराक भंय दिसलो काय कितें हे इलेक्शनाक सामकार वचपाक. सरकारान सगळी यंत्रणा लाभयली, सगळे लोक हाडले, इलेक्शनाक हे व्हडलो सामको लवाजमो उबो केलो, पूण सरकाराक भितरल्यान एक भंय दिसतालो काय कितें इलेक्शनाक सामकार वचपाक. अशे तरेची भुमिका, कायदेशीर भुमिका सरकारान घेतल्या म्हणून सरकाराची टिका. आनीक एक गजाल आसा, लोकप्रतिनिधी कायद्यान जरी म्हणिल्लें असलें की खंयची पोटवेंचणूक 1 वर्स भितर, 1 वर्सान जर सार्वत्रीक वेंचणुको जावपाच्यो आसल्यो आनी जर ताजे जर पयलीं जर अशे तरेची पोटनिवडणूक घेवची पडटा जाल्यार ती घेवची न्हय अशें जरी आमच्या नेमान म्हणिल्लें असलें तरी हो जो पळय कितें कायदो, हो जो पळय कितें नियम आसा तो सारको वाचून पळोवपाची गरज आसा. पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान हे वेंचणुके खातीर खर्च केल्ले पयशे सगळे उदकान गेले. होच निवाडो उच्च न्यायालयान 2 दीस पयलीं दिल्लो जाल्यार टॅक्स पेयरांचे पयशांची नाशाडी जावची नाशिल्ली. आता फोंडेकारांचो पात्रांव कोण हे सध्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन स्थगीत जाला. फोंडेकार आपलो आमदार वेंचून हाडपा खातीर तशेंच उमेदवार किल्लो लडोवपा खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आशिल्ले. मात आतां उच्च न्यायालयान वेंचणूक रद्द केल्ल्यान सगळ्यांच्योच फुगट्यो शेळायल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या पोटवेंचणूक अचकीत रद्द केल्ल्यान पोटवेंचणुके खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आशिल्ल्या उमेदवारांक धपको बसला. निमणे वेळार पोटवेंचणूक रद्द केल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक सोलून काडलो. जाल्यार उच्च न्यायालयान दिल्लो निकाल हो धक्को दिवपी आसा. निदान न्यायालयान 24 वरांची तरी मुजत दिवची आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपा वतीन रितेश नायक, काँग्रेसी वतीन केतन भाटीकर आनी पक्षा वतीन गितेश नायक रिंगणात देविल्ले. तांच्यांनी फाटल्या 15 दिसांच्या नेटान प्रचार लेगीत केल्लो. मात पोटवेंचणुकेक फकत 16 वरां उरिल्लीं आसतनाच उच्च न्यायालयान ही पोटवेंचणूक रद्द केली. वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान सध्या राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. निमण्या वेळार वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान विरोधकांनी ह्या निर्णयाचेर खर टिका केली. पोटवेंचणूक रद्द करपाचो उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालाक आपूण आधारपूर्वक सहमत ना. उच्च न्यायालयान लढो दिवपी उमेदवारांक नोटीस धाडून तांची बाजू आयकूंक जाय आशिल्ली अशें आमदार कार्लूस फेरेरान सांगलें. जाल्यार हो निकाल पूर्व नियोजीत आशिल्ल्याचें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. ह्या प्रकरणा फाटली कारणां संबंधितांक खबर आशिल्ल्यान जनता स्वता निकश काडटली अशें विजयाचें म्हणणें. On the main section, it is the duty, and anybody can go to the court and say, hold the by-election within 6 months. The proviso, according to me, is an enabling power which says that you may not hold. You may not hold. Please understand this. It's not you shall not hold. You may not hold. It shall not apply if the remainder of the term of a member in relation to the vacancy less than 1 year. So you can't go to the court and say that remainder of the term is less than 1 year and therefore there is a mandate not to hold the election. Please understand this. The words are not election commission or the central government shall not hold. These are not the words. So therefore I am in respectful disagreement with the 2 judgments of the Bombay High Court on which they were relying. I believed that even if 2 judgments are shown, another division bench has the prerogative to accept, which it seems to have done in this case, or after hearing arguments it may differ and may say we don't agree with this reasoning and therefore we are constrained to refer to a larger bench. This was the option. फोंडेचें इलेक्शन कॅन्सल जावप लास्ट मिनटाक हें जनतेक शॉक आयिल्लो आहा. कोर्टान कितें केलां, कोर्ट हेज ओनली अपहेल्ड द पोजिशन ऑफ द लॉ, हेज अपहेल्ड द लॉ. सो कोर्टांतल्यान फकत दाखयना कायदो कितें तो, आनी जे हे प्रोसिडींग्स पळयताले कोर्टान कशी चल्ल्या ती ताका सगळ्यांक खबर आशिल्लें हें जावपाचें आहा म्हणून. पूण हो जो सर्जिकल स्ट्रायक जाला फोंडेचे बाय इलेक्शनाचेर, हो सर्जिकल स्ट्रायक कोणें केला
हो सगळ्यांक खबर आहा आनी गोंयचे जनतेक आतां जाय तसली कॉन्क्लुजनां काडपाक स्वातंत्र्य आसा. कित्याक आतां दिल्लें आहा तुमकां, तुमी तांकां तोंड दिलें आतां उलोवपाक, जाय तें उलयतात. म्हजे कोतान एकूच अशें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया येदी व्हडली बॉडी, जे बॉडीक कळपाक जाय आशिल्लें की बाब रवी नायक ऑक्टोबरान भायर पडला, नवो जो मनीस येता ताका 1 वर्स मिनिमम आसपाक जाय. हो सिंपल पोजिशन ऑफ लॉ हें येदे व्हडले इलेक्शन कमिशनाक कळना. गव्हर्मेंट स्टाफ रिएलोकेट करचो पडटा, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज तुका बंद करचे पडटा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, डेव्हलपमेंट थांबता. सो हें सगळें फक्त एका वर्साच्या टर्माक जावचें न्ही म्हणून हो कायदो आशिल्लो. सो इन दॅट सेन्स इफ यू सी दॅट वॉज नॉट एप्लिकेबल टू पोंडा. हें सगळें जाल्लें, एवरीथींग हॅड बीन कंप्लिटेड. 24 तास सुद्दां उरूंक नाशिल्ले फाल्यांचें इलेक्शन जावपाक. सो इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट इतलो सगळो खर्च जावन इतलो सगळो एफर्ट घालून फाल्यां फोंडेकारांक तांचो हक्क हें करपाक मेळचो ना. सो आमी आज चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा, स्ट्रॉंगली डिमांडींग की तांणी इलेक्शन कमिशनाक सांगून आयचे आयज जाता जाल्यार, बिकॉज देर आर वेज टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इवन विथ अ वर्बल अपील, आनी रातचे सुद्दां जाणा तुमी सुप्रीम कोर्ट दारां उगडच्या अशी जर केस आसता तेन्ना. सो वी हॅव अपील टू देम स्ट्रॉंगली टू टेक दीस एक्शन. तांणी कितें सांगता तें तुमीच तांकां विचारचें, वॉट अपडेट्स दे हॅव गॉट फ्रॉम द इलेक्शन कमिशन. मजगतीं फोंड्या पोटवेंचणूक रद्द जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या निर्णयाक धक्कोदायक अशें म्हटलां. न्यायालयान उण्यांत उणें 24 वरां दिवपाक जाय आशिल्ली. वेंचणूक आयोगा कडल्यान अजून कसलीच अधिकृत सुचोवणी येवंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कोर्टाचो निर्णय आमकां एकदम शॉकिंग आसा. स्टील नाव इलेक्शन कमिशनाचें नोटिफिकेशन अजूनी कांयच येवंक ना. आमी तिजीच खरें म्हणजे वाट पळयताले की इलेक्शन कमिशनाचेर कितें करता काय म्हणून. वी आर इन टच वीथ अवर सेंट्रल लिडरशीप, जांच्या कडेन आमी उलयल्या. त्या खातीर लेट अस सी की खरें म्हणजे इलेक्शन कमिशनच्या आमी रिव्यू घेतलो पूर्णता. कोर्टान आशिल्लें ताका सगळ्यांक विचारलें 24 वरां तरी निदान हायकोर्टात दिवपाक जाय आशिल्ली. स्टे जो मागयिल्लो इलेक्शन कमिशनान तो दिवपाक जाय आशिल्लो, पण ज्या पद्दतीन तांच्यांनी दिवंक ना आनी फाटले 3 दीस ही ड्रॅग करीत येयल्या. ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना, बट एटलिस्ट 3 दीस हेका लागले. खंय तरी निर्णय पयलीं घेतलो जाल्यार गोश्ट वेगळी आशिल्ली. बट जो हायकोर्टात जो कितें निर्णय दिला तो मान्य करून इलेक्शन कमिशन कितें नोटिफिकेशन काडटा ताचे कडेन आमी वाट पळयत आसा. 23 तारखेच्या दिवसा पासून भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक हाणें फॉर्म भरले आनी तो आज पर्यंत आमचो काल पर्यंत 5 पर्यंत जो प्रचार जो आशिल्लो तो प्रचार सामको तेंगशेर पाविल्लो सामको. आनी इल्ले करून आमचो ड्राफ्ट जो आसा तो वाडत आमचो इतले पर्यंत पावलो की ते सभेच्या एक दिसा पयलींची सांगता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेय आयले आनी तांणी जनतेक हांगा फोंडेच्या नागरिकांक संबोधीत करून आनी इल्ले आमकां बळगे दिवन ते केले. आनी कोणाकच म्हणजे कांयच कल्पना आसना. कोर्टान मॅटर चलतालो पण तरी आसतना आर्ग्युमेंट्स हाजे पयलीं जाल्ले 3 दिसां पयलीं आनी ताजे नंतर आज हो निर्णय आयलो अचानक. आनी खरें म्हळ्यार सगळें हो शॉकिंग. एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना, कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना, पण जें जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आनी दुर्दैवी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान लुथरा भावांक दिलासो दिलो. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबा खातीर भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ल्या प्रकरणात त्या दोगांचोय सशर्त जामीन मंजूर केला. दरेकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तांची सुटका केली. वट्ट 3.5 म्हयन्या उपरांत आता लुथरा भावांचो कस्टडींतल्यान भायर सरपाचो मार्ग मेकळो जालो. 6 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्लें. ताचे उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथराक पुलिसांनी अटक केल्ले. ह्या प्रकरणांतल्यान तांची सुटका जावची म्हूण तांच्यांनी जायते फावटी न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केल्ले, मात न्यायालयान तांचे अर्ज न्हयकारिल्ले. ताचे उपरांत 1 एप्रिलाक ह्या प्रकरणा विशीं म्हापशेच्या न्यायालयांत सुनावणी जाली. तेन्ना
उजो लागिल्ल्या प्रकरणात तांकां न्यायालयान जामीन दिल्लो. मात क्लबा खातीर भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ले प्रकरणात लुथरा भाव म्हापशा पुलिसांच्या कस्टडीत आशिल्ले. बुधवारा दोगूय लुथरा भावांक म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात हाजीर केले. न्यायालयान त्या दोगांकूय दिलासो दिला. बनावट एनओसी प्रकरणात त्या दोगांयचोय सशर्त जामीन मंजूर जालो. दरेकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तांची सुटका जाली. वट्ट 3.5 म्हयन्या उपरांत आतां लुथरा भावांचो कस्टडींतल्यान भायर सरपाचो मार्ग मेकळो जाला. So the Honorable JMFC has granted bail subject to regular conditions of 1 lakh personal bond and surety of 50,000 each and the usual conditions. And I think there is a condition to report for 5 days. The judgment is not out. The Honorable Judge has just pronounced the order. Earlier they were granted bail and bond also. Yes, on 1st of April they were granted bail by the second. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जुवारी नगरातल्या स्क्रॅपयार्डात बुधवारा व्हड उजो लागिल्ल्यान उज्यांतल्यान वयर सरपी दाट धुवराक लागून नागरिकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालें. उज्याचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण उजो पावलपी दळाच्या पंगडांनी रोखडेंच घडणूक थळार धांव घेत उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. उल्लेखनीय म्हळ्यार 3 म्हयने आदींच ह्या स्क्रॅपयार्डात असोच उजो लागिल्ल्यान आतां सुरक्षेच्या उपायांचेर प्रस्न उप्रासल्यात. पळयात. बोटींसाठी आमकां कॉल येयले की स्क्रॅप यार्ड कॉट फायर. आतां आमी हांगा पळयताले ऑलरेडी एक स्क्रॅप यार्ड लागला. कंटिन्युअस ते 4-5 स्क्रॅप यार्ड हांगा कंटिन्युअस स्क्रॅप यार्ड आहा. सो आमी हांगा पळयताले फूल ते स्क्रॅप यार्डाक कंप्लिटली हे लागला. तेतून थर्मोकॉल आसले, वायर्स आसले, केबल्स आसले, प्लास्टीक आसले. सो एट अ टायम आतां आमचे 4 फायर टेंडर येयला आनी अंदर सगळे 4 फायर टेंडर या तरी कंट्रोल करपाक तुमकां खूब त्रास जालो हांगासर. हय येवपाकूच पयलीं आमकां त्रास जालो. येवपाक ट्राफीक जाम आहा, रस्त्याचें काम आहा, तरी आमी बरीच येयले आमी. तेच्या पयलींच हांगा लास्ट 6 म्हयन्यांतून 2 फावटी हांगा लागला स्क्रॅपाक उजो. कितें जालें हांगा? ना काय खबर ना. आता आम्ही जेवपाक गेले तेन्ना बग लागले. कितें स्टोर करताले हांगा तुमी? हय प्लास्टीक आसलें. प्लास्टीक आनी लोखंड एवढं. स्क्रॅप यार्ड कशें? हय स्क्रॅप. कितें लागलो तो कळोंक ना उजो कसो? हय कसं पळय. हम लोग आग लगने के बाद आया. हम लोग को थोड़ा ऐसा दिखने लगा कि हम लोग पानी भर रहा था, टैंकर भर रहा था, तभी पानी इधर आग लगा. मुझे हम लोग इधर भाग के आया. हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाला. मेन सिलेंडर है गैस का, तो बाहर निकाला. बाहर निकालने के बाद ना फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया. लास्ट में पूरा आग लगा था. फायर ब्रिगेड का गाड़ी आने के बाद पानी मार रहे हैं. हम लोग का हमारा अपना टैंकर लेके आके पानी उसमें ट्रांसफर किया. ट्रांसफर करके हम लोग पानी मार रहे हैं. क्या है, क्या था, किसको आग लगा? पहले तो आग लग गया था. हम लोग तुरंत आग जल गया. बाणावले एका विलात सुरयेचो धाक दाखोवन एका डॉक्टराक लुटपाचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांवचो एक डॉक्टर बाणावले व्हिला बांदून रावतालो. सोमारा रातच्या वेळार एका चोरान व्हिलात घुसून डॉक्टराक सुरयेचो धाक दाखोवन सुमार 1.5 लाख रुपयांचो म्हाल फारयलो. कोलवा पुलीस स्टेशनात अनवळख्या चोरा आड कागाळ दाखल केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीक सोमाराक एक धक्कादायक घडणूक घडली. तातूंत भितर जालें अशें की मडगांवचो एक नामांकीत दोतोर जो ताच्या कोलवा एक विला आसा बाणावले, थंय तो रावपाक गेल्लो आनी ह्या विलाक 9:15 सुमार एक मनीस घुसलो. ताजे हाताक चाकू आशिल्लो. ताणें त्या दोतोराक चाकू लायलो आनी त्या दोतोरा कडले गळ्यांतले जे भांगर आशिल्ले ते काडून घेतले. त्याच बरोबर ताची पर्स काडून घेतली. नशिबान थंय आनी कांय कॅश नाशिल्ली, मौल्यवान वस्तू नाशिल्ल्यो. त्योय चोरेक गेल्ल्यो आनी तो थंयच्यान फरार जालो. ताचे नंतर दोतोरान ही सगळी घडणूक जी आसा ती कोलवा पुलीस स्टेशना वचून नमूद केली. CCTV कॅमेराची रिकॉर्डिंग दिलें, ताजी डिस्क्रिप्शन सगळें सांगलें, तो कितें घेवन आयिल्लो, कशें खंयच्यान जाता तें सगळें सांगलें. आनी कोलवा पुलीस स्टेशनान एक केस जी आसा ती रजिस्टर करून घेतलेली आसा. DNSच्या 329-31152 351 3094 आनी 127-2 ह्या सेक्शना अंडर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा. कोलवा पुलिसांनी बाकीच्यो CCTV फुटेजी घेवपाचे प्रयत्न केले आसा. म्हणजे ह्या बंगल्याच्या आजूबाजू खंयचीय CCTV आसा, खंयचे वटेच्यान वचपाची पॉसिबिलिटी आसा, ह्यो सगळ्यो एविडन्स जे आसा ते एकठांय करतात आनी ताजो सोद सद्याक चालू आसा. पूण एक घडणूक म्हणजे अशेंच लोकांनी आतां सादूर रावपाची गरज आसा. आपूण खंय घराक सुद्दां आसल्यार दार सारकी बंद करपाची गरज आसा. कारण हो चोर डायरेक्ट ताच्या विलांक घुसून ताका चाकू लावन धांवन गेल्लो आसा.
कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस निरीक्षकाक जेन्ना आमी विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की आमचे रावंड द टेबल पेट्रोलिंग चालू आसता. एखाद वेळ खंय फोर्स कमी आशिल्ल्या कारणान आमकां थंय पावपाक शकना. पूण आमची टिमीन जेन्ना आमकां कंप्लेन मेळ्ळी रोखड्या रोखडी हाजो तपास चालू केल्लो आसा. आमी रोखडेच चोराक धरतले. हो सगळो जो तपास आसा तो कोलवा पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक विक्रम नायक हाच्या मार्गदर्शनाखाला ताची टीम करता. गोमंतक टीव्ही खातीर कोलवेचें नांव गौरव वतले. माशा काणकोण वाठारांत कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 27 वर्साचे चलयेक जाग्यारूच मरण आयलें. सुचिता बांदेकार अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव आसा. सुचिता हाच्या दुचाकीक कर्नाटकात नोंदणी आशिल्ल्या कारीन नेटाचो धपको दिल्ल्यान अपघात जालो. देळे काणकोणच्या श्री मल्लिकार्जुन महाविद्यालयांत सुचिता ही कोंकणी विशय शिकयताली अशें कळटा. दापट माशा हो जागो. ह्या जाग्यार भिरांकूळ एक्सिडेंट जालो. ह्या एक्सिडेंटाक सुचित्रा बांदेकर हे शेळचे चली जेचे वय जावन आसा 26 ते 27. हे मल्लिकार्जुन कॉलेजीक एज ए टिचर म्हूण शिकयताले. ते शेळी सावन काणकोण वयताले जाल्यार वास्को एअरपोर्टासान कारवार वचपाची एक 4 व्हिलर गाडी येताली. तांणी म्हाका दिसता ओवरटेक करतालो काय कितें करतालो हें म्हाका खबर ना. पूण लोक सांगता भशेन तांणी ऑन द स्पॉट तेजे आंगार वयली मारली आनी ते ऑन द स्पॉट जाग्यार ते चली गेले. ह्या जाग्यार ते घरची तेंची परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा अशी लोक सांगताले. लोक अक्षरशः हळहळ व्यक्त करताले. एक तरणाटी जी 26 ते 27 वर्साच्या चलयेचो माशा दापट हांगा जीव वचप आनी ह्या जाग्यार एक्सिडेंट पर्पज जावप ही एक मोठी शुकांतिका आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेतां. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर.